नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार हांव दीप्ती काकोडकार सकाळच्या खबरो बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो मोर्चे आदवोगादाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणात नवे वळण दिलीप मोर्चेच्या चलयेक पुलिसांनी केल्या अटक आतामेरेन ह्या प्रकरणात तिगा दुबावित आरोपींक केला अटक केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानाचो राजीनामा दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम सरकारान फाल्यां मेरेन मागला वेळ मागणी मान्य जाली ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर करपाची सीजेपीन दिल्या शिटकावणी मोपा फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाक सरकारी तिजोरीचो आधार 2 कोटींचो वीज खर्च उखलपाचो सरकाराचो निर्णय 2 कोटी रुपयांचे बिल माफ करपाच्या निर्णयाक काँग्रेसीचो खर विरोध कॉम मडगांव एका नामनेच्या दोतोराच्या चल्याचे दिसा उजवाडा कथित अपहरण सोशल मीडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल दुबावितांक घेतल्या ताब्यात सांगता दक्षिण गोंयचो एसपी टिकम सिंग वर्मा उटंगराचो पावस आणि वारी परिस्थिती न्हंयो गशगशेत तळयो आणि दर्यादेगेचेर वचप टाळचे अपघात अडोवपा खातीर सरकारान जारी केली महत्वाची मार्गदर्शक तत्वां आणि 50व्या कोकणी नाटक सर्तीच्या निकालात घोळ केल्ल्यान कला अकादमीचे वांगडी सचिव सतीश गावसान केला खर निषेध या प्रकाराची खोलायेन जावची चौकशी म्हणून मागणी करीत कला अकादमीचे सरकाराक धाडला पत्र आता खबर विस्तारान वकील ॲडव्होकेट अंकुर कुमार हांचेर जाल्ल्या घातक हल्लो प्रकरणात दिलीप मोर्चे हांची धूव दीपिका तारीक अटक केल्या मजगतीं दिलीप मोर्चे आणि तांचो पूत ध्रुव मोर्चे आणि गोंयांतल्या मुंबय उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून तिची अटक बेकायदेशीर आसा असो दावो केला सोमारा या याचिकेचेर निर्णय जावपाची शक्यताय आसा 17 जुलयाक मोर्चे पंचायत वाठारांत तेमवाडो दर्यादेगेर बांदिल्ल्या अनधिकृत बांदकामाचेर कारवायचे फाटभुंयेर जमीन धनी अनिल प्रभाकर नायक आनी तांचो वकील ॲडव्होकेट अंकुर कुमार ते सुवातेर गेल्ले थंय तांचेर हल्लो जाल्लो केंद्र सरकाराकडून जाल्ले बसकेत सीजेपीन आपल्या कांय मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा असो दावो केला तरी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राजीनामो दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम आसा हे मागणेचेर सरकारान शेनवार मेरेन वेळ मागला मजगतीं फावो तो निर्णय घेतलो ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर करपाची शिटकावणी सीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या गोंयांत स्मार्ट मीटर आणि वाडपी लायटीच्या बिलांर निषेध करीत लोक रस्त्यार देवत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्कीट रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरींतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपराशीत जावपाक लागल्यात दुसरे वटेन सरकाराच्या या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो या निर्णया विशीं स्वतंत्र चौकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कौठणकरान मागला पळयात मोपा विमानतळार फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ल्या फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटा खातीर तात्पुरत्या वीज पुरवणेचो सुमार 2 कोटी रुपयांचो खर्च उखलपाक सरकारान मान्यताय दिल्या ह्या इव्हेंटा खातीर डिझल जनरेटरांची वेवस्था केली हे वेवस्थेचो खर्च सुमार 2 कोटी रुपया आशिल्लो सुरवेक हो खर्च वीज खाते आनी आयोजक हांचे मदीं वांटून घेवपाचे थारायिल्ले खंय पूण आयोजकांच्या विनवणे उपरांत मुख्यमंत्र्याच्या मान्यतायेन आयोजकांचो 50% वांटो माफ केलो देखून आतां पुराय 2 कोटी रुपयांचो खर्च वीज खात्याकडल्यान म्हळ्यारूच सरकाराच्या तिजोरेंतल्यान करतले अशें कळटा ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या खर्चाच्या प्राधान्याविशीं चर्चा सुरू जाल्या अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रस्न लेगीत उपरासपाक लागल्यात मजगतीं गोंय काँग्रेसीन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक खर विरोध केला
फॉर्म्युला 4 रेसिंग इव्हेंटाचे 2 कोटी रुपयांचे बिल माफ करप चुकीचे. सरकारान हो निर्णय फाटी घेवचो. संबंधित आयोजकांनी पुराय बिल भरचे. या निर्णयाकडेन संबंधित सगळी सरकारी कागदपत्रां जाहीर करची आणि या निर्णयाविशीं स्वतंत्र चौकशी करची अशें काँग्रेसचो फुडारी सुनील कवठणकारान मागला. आयकात. गोंय सरकार सामान्य मनशांचेर गरीब जनतेचेर लायटीच्या बिलाचो बडीमार केला सारको. म्हणल्यार जे मनशाक 1,000-1,200 रुपया बिल येताले ताका 6,000, 7,000, 8,000 बिल येवपाक लागले. ताजेर ती पेनल्टी म्हणून कितें घाली. गोंयची जनता मागणी करताली की ती पेनल्टी विड्रॉ करची. सरकार कसोच विड्रॉ करपाक तयार नासलो. मागीर आंदोलनां जाली, मोर्चा जाले. ताजे मागीर सरकारान सांगलें की आमी ते होल्डार दवरता, तुमी चॅक करा, ते अजून कॅन्सल करूंक ना. तांचें बीजेपी सरकाराचें मत आसा की जर ते परते 5 म्हयन्यांनी इलेक्शन जे जावपाचे आसा तातूंत जिखले जाल्यार सबन पेनल्टी एरियरां सकट गोंयकारांच्या माथ्यार मारतले. ना जाल्यार ती फारीक करना जाल्यार सोमते लायटीची बिलां मिटर काडपाक येतले. अशा परिस्थितीन जेन्ना सामान्य मनशाक बिलांचे वज्या सकयल चिड्डयता आनी कसले मनशांक त्रास जाता हो, जे सादे क्लास C, क्लास D गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आसतले. एक मनीस घरान जोडपी आसता, ताका 4-5 पोटां भरपाचें आसता, ताका भुरग्यांचें शिक्षण आसता, तातूंत मागीर सेव्हिंग आसता, तातूंत सण येतात. मागीर सामान्य शेतकार आसतलो, भाजी विकपी आसतलो, बारीक नुस्तें विकपी आसतलो, नुस्तें धरपी आसतलो, टॅक्सीकार आसतलो, फुलां विकपी आसतली, लायटीची बारीक इलेक्ट्रिशियन आसतलो, प्लंबर आसतले. म्हणजे सामान्य मनीस, समाजांतले सामान्य मनीस, तांकां एक कितले जोड आसता, 20,000, 25,000 हे पगार. आनी तुमी पळया न्ही आज सरसकट मनशाची इन्कम कितलो आसा. ते मनशांक जेन्ना अशी बडीमार बिलांचो जाला आनी सरकार जेन्ना ती कमी करपाक अपयशी ठरला जाल्यार तेच लोकांचे पयशे घेवन सरकारी तिजोरीन जे येता तातूंतल्यान ही प्रायव्हेट कंपनी जी फॉर्म्युला 4 रेस ऑर्गनायज केल्ली मोपा फेब्रुवारीत, ताचे 2 कोटी रुपया माफ करपाचो घाट हे सरकारान घाला. हाजो आमी विरोध केला आनी सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयला की इमिजिएटली हें डिसिजन विड्रॉ करचें. हें डिसिजन करपाक कितें फायल मूव जाल्या, नोटिंग्स आसा, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आसा, त्यो पब्लीक करच्यो. तश्योच ते प्रायव्हेट ऑर्गनायझरा कडल्यान ते पयशे 2 कोटी रुपया रिकवर करचे इमिजिएटली. आनी एक हाय लेवल इन्क्वायरी कमिटी हातूंत बसोवची जेणे करून हे जे स्कॅम जाला हाजे प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. फॉर्म्युला 4चो हो धार्मीक इव्हेंट किंवा सामाजीक इव्हेंट किंवा ब्लड डोनेशन इव्हेंट किंवा लोकांक मदत करपाचो इव्हेंट नासलो. एक म्हणल्यार सरकार इव्हेंटाच्या नांवानूय पयशे खाता, एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल्स दिता, कसले टेंडरिंग ताका नासता आनी शेकड्यांनी कोटी रुपयाचे इव्हेंट केल्या. दुसरें म्हणल्यार जे कॉमर्शियल इव्हेंट्स आसा हे फॉर्म्युला 4 सारके, ते इव्हेंट्स कॉमर्शियल इव्हेंट पयशे करपाचो धंदो तो कोणाचो तरी प्रायव्हेट कंपनीचो. आनी तो कसलो इव्हेंट फॉर्म्युला 4 म्हणटा तो सामान्य मनशाचो एंटरटेनमेंटूय न्हय. हे जे जमनी हांच्यांनी विकून लँड कन्वर्शनां करून मोठ्या प्रमाणात झाडां दोंगर कातरून जे दिल्लीकारांक, हाय क्लास दिल्लीकारांक जे हांगा गोंयान गोंयकार करपाचो घाट घाला बीजेपीन, तांचो एंटरटेनमेंट जावपाचे चोचले फॉर्म्युला 4 म्हणटा ते. हे सामान्य मनशान थंय अफोर्डूय जावपाचें ना आनी ते थंय पावपाचेंय ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोम मडगांव वाठारांतलो नामनेच्या दोतोराचो चलो संजील कुडचडकार हाचे शुक्रारा दिसा उसवाड्या कथीत अपहरण जाल्ल्याचे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग सोद मोहीम हातांत घेवन संजीलाचो कारवार वाठारांत सोद लायलो. हो प्रकार नेमको अपहरणाचो आसा काय हेर कसलो आसा हे अजून स्पश्ट जावंक ना. घोवा बायले मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूं येता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडले चौकशे उपरांत ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो अशी माहिती दक्षिण गोंयचो SP टिकम सिंग वर्मान दिली. मैटर था जिसमें कि शायद फैमिली डिस्प्यूट है हस्बैंड एंड वाइफ का. तो उसमें एक जो लेडी है along with 2 other people, she is trying to forcefully take her husband into the car and then she drove away. तो उसमें we received a complaint from the daughter of that man named संजील कुडचडकर. तो उसके बेसिस पर हमने कंप्लेंट FIR रजिस्टर की है एंड वी गॉट द पर्सन ऑल्सो एंड दोज 2 अनआइडेंटिफाइड मैन, उनको हमने अप्रीहेंड किया हुआ, तो उनको सिक्योर कर लिया है. कहाँ पकड़ा उसको? उनको कारवार से वो लेकर आए. कहाँ ले जा रहे थे, कुछ आइडिया है? अभी उनकी वाइफ को भी लेकर आएंगे, उसके बाद पता चलेगा लेकिन मोटिव क्या था उसमें. तो जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगी उसी के बेसिस पर बाद में फाइंडिंग से उसको वापस आ जाएगी. सो कार में ये 3 ही बंदे थे? हाँ, वाइफ जी. जो 2 अनआइडेंटिफाइड हैं वो और ये जो victim.
कैसा केस बनाया अभी तक, किडनैपिंग या अबडक्शन का केस है एबडक्शन का केस? कितना साल का सर संजय? 40s, mid-40s, 50s का. गोंयांत पडपी पावसाक लागून महसूल खात्यान नागरिकांक खातीर महत्वाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्या. उटंगराचो पावस आनी हुंवाराच्या परिस्थितीत न्हंयो, गसगशे, तळयो आनी उदक आशिल्ल्या सुवातेर वचप टाळचें अशें आवाहन सरकारान केलां. हुंवारा आयिल्ले रस्ते, सांकवणी उदकापोना गेल्ल्या रस्त्यावेल्यान प्रवास करप टाळचो अश्यो सुचोवण्यो दिल्यात. हवामान खात्याची शिटकावणी, प्रशासनाच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत 112 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो असोय सल्लो दिला. गोंय कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालाविशीं नवो वाद निर्माण जाला. 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालान घोळ केल्ल्यान कला अकादमीचे वांगडी सचिव सतीश गावसान खर निशेध केला. परीक्षकांक काळखात दवरून सर्तीच्या निकालात सरळ घुसपागोंदळ आनी बदल केला असो आरोप करून ह्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करची अशी मागणी करीत कला अकादमीच्या व्यवस्थापना सयत सरकाराक पत्र धाडलां. नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणाचो निशेध करपाक तरणाट्यांनी म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचेर आंदोलन केले. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपलो राजीनामा दिवचो अशी मागणी आंदोलन करप्यांनी लावन धरल्या. ह्या आंदोलनाक तेंको दिवपा खातीर हजारांनी लोक एकठांय आयिल्ले आसात. We have in our minds done already saying we have to ask for the resignation of the education minister. It's been so long. But right now, I don't think the government wants a change. I don't think the government cares for the youth. And I don't think the government wants better education. You will ask me why the government doesn't want good education. Maybe all of us will get educated and won't vote for them. Maybe they don't want educated leaders. Maybe they don't want educated people. Are they afraid? Are they afraid of getting people educated? Yes. The fire that is burning inside us, let's feed this fire. And eka protester, let's not go back home. We have lot of problems to solve, Goa. Ata ami zage zalyat. Goa has lot of problems to be solved. Let our ancestors who fought for this liberation, who fought for this independence, be proud of us. We are the children of Goa. We are the Bharat Mate Dhoot. Bharat Mate Dhoot means daughters and sons of Goa. And we are here for one request. Our education, which is the fundamental right, has lot of Usagid into it. Usagid, those who understand Konkani will know, lot of forms, it is getting corrupted. It is getting leached by certain elements that we don't want our education system to go into such way. This country, this great country India, needs good education system. The system has to be fixed. I would like to thank Prime Minister Narendra Modi ji for listening to our certain demands and at least listening to it for the first time. This movement, this fire that is there should not stop with this. We demand resignation of the minister who is not ready, who is not capable of taking such a huge relationship. It's okay, buddy. Nobody is blaming you. Just move aside. Give the ministry to somebody who can take care of it. We were tear gassed by the Delhi police. The Delhi police created stampede-like situations inside the Jantar Mantar compound. The Delhi police used layers of barricades and made no safe
the kind of crowd and the kind of numbers that were there, the Delhi police incited violence and fired 3 tear gas shots. For shame! Within a matter of 5 minutes, the Delhi police tear gassed us 3 times, unprovoked. People were seated on the Parliament Street. Nobody was doing any violence. We were raising slogans, we were singing songs, and the current regime considers that as violence. जैमर्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। 2 साल तक जैमर और बैरिकेड के साथ किसान आंदोलन हमने किया है। और ये याद रखा जाए कि ये लास्ट चांस है। अगर इसके बाद डेमोक्रेसी इतनी अंडरमाइन हमारी हो जाएगी कि हम फिर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इस बार देश के हर आवाज आनी चाहिए। इस बार अभी तो सिर्फ आवाज हमारी सुन नहीं रही, अगली बार से पहले दिल्ली पे चलिए, गोवा में भी चलेंगी, बोले तो यहाँ भी चलेंगी। आपकी आवाजें बंद कर दी जाएंगी। हिटलर नाम सुना है ना, आज भी उसका खौफ है। एक हिटलर और पैदा हो रहा है, उसको अभी रोको। तियारी डॅमातल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तियारी धरणाची एक गेट उगडल्या। देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या 6 गांवांसयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळ्ळा। तिलारी घाटाचा डॅम गेट ओपन केला, एक गेट। आता ही न्यूज मला सोशल मीडिया थ्रू कळते। WRD डिपार्टमेंटची ड्युटी होती की मला एक नोटीस किंवा एक लेटर द्यावं, पण मला अजून लेटर मिळालेलं नाहीये त्यांच्याकडून, जेणेकरून मी लोकांना एक अलर्ट नोटीस किंवा एक पब्लिक नोटीस त्यांना दिली असती। तर आता मी माझ्याकडून गावकऱ्यांना व्हॉट्सअप थ्रू मेसेज पाठवणार आहे, अलर्ट करणार आहे। पण मला खंत वाटते की त्यांच्याकडून एक लेटर यायला हवं होतं, जेणेकरून आता कितीतरी गावात महिला त्यांचे धान्य घरात ठेवतात किंवा काही लाकडं असतात चुलीसाठी वगैरे, किंवा देवळात, आता देवस्थानमध्ये सुद्धा त्यांनी एक लेटर द्यायला हवं होतं, कारण ते मोस्ट अफेक्टेड एरिया आहेत। चाळातून जेव्हा धुमाशे रोड पहिलं पॉइंट देऊळ येतं, त्या देवळाला सुद्धा त्यांनी एक नोटीस द्यायला हवी होती, त्यांनी दिली नाही। तर माझी तेवढीच एक अपेक्षा आहे की आता तरी त्यांनी एक नोटीस आम्हाला पाठवावी। धन्यवाद। पुढच्या वेळी पावसाचा जोर वाढला तर आता हे आम्ही आता आमच्याकडून तर आता अलर्ट नोटीस देणारच आहे, कारण आम्हाला काळजी आहे माझ्या गावकऱ्यांची। त्यांनी आता नोटीस का नाही पाठवली हे मला कळत नाही। आता मी त्यांना फोन उद्या करा, मला माहित नाही ऑफिसमध्ये ते असतील का नाही, पण मला तर त्यांना आता विचारायचंच आहे की त्यांनी आम्हाला का नाही लेटर पाठवलं। नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावपाचे प्रकरण खूप गंभीर आसा। हे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कडक पावलां उबारल्या। केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची पुराय चौकशी करपाचो आदेश दिला आणि गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला। तशेंच गैरव्यवहाराचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला। ह्या धोरणाक लागून परीक्षेची पारदर्शकता तिगोवन उरतली। देखून विद्यार्थ्यांनी आपल्या मुखाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। नमस्कार। नीट परीक्षेच्या संदर्भात जाल्ल्या पेपर लीक हे प्रकरण तशें खूप गंभीर आसा। हे प्रकरण परत केन्ना जावपाक जायना हाज्या खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि भारत सरकार हांच्यांनी घेतलेल्या सगळ्या निर्णयांचे पयल्यात पयलीं हांव स्वागत करता। खरें म्हटल्यार हे प्रकरण जेन्ना जालें तेन्ना तुरंत लक्षांत आयल्या उपरांत सरकाराच्या जे ह्या प्रकरणात इन्वॉल्व आशिल्ले असल्या सगळ्या जाणांक अरेस्ट केले, ते आज भितर आसा। आनी हाज्या उपरांत फास्ट ट्रॅक कोर्ट हो सेट केलो आनी फास्ट ट्रॅक कोर्ट सेट केल्या उपरांत फुडल्यो तांचेर कशा पद्दतीन कारवाई करप हे ऑलरेडी भारत सरकारान ठरयलां। हाज्या संदर्भात नवीन बिल आयच्या कॅबिनेटांनी घेवन येता आनी फुडले फावटी ते पारीतूय करतले, म्हणजे आनी केन्नाच अशा पद्दतीचे पेपर लीक हे जावपाक जायना। भुरग्यांच्या भविश्या कडेन केन्नाच खिलवाड जावचो न्हू म्हणून जाता तितकी कडक आनी स्ट्रिक्ट निर्णय हो ह्या बिलाच्या रुपात घेतले म्हणूनय बी हांव भारत सरकाराचे आभार व्यक्त करता। पेपर लीक जाल्या उपरांत रोखडीच भुरग्यांची एग्जाम घेवप हे तितकेच गरजेचें आशिल्लें, कारण तेंचे 1 वर्स पिड्ड्यार जावपाक जाय नाशिल्लें। पुराय तयारी करून
भारत सरकारच्या HRD मिनिस्ट्रीत एग्जामी घेतल्यो, तांचो रिजल्टूय डिक्लेअर केलो आणि रिजल्ट डिक्लेअर केल्या उपरांत ऑलरेडी त्यांचो फुडलो मेडिकल एग्जामिनेशनाचो प्रोसेस हो ऑलरेडी सुरवात जाल्लो आसा. आमी अशा पद्दतीचे पुराय म्हणजे गोंयांतूय बी ती एग्जाम स्ट्रीमलायन जावची म्हणून पुराय गोंय सरकारय सातत्यात सहकार्य करीत आसा. म्हाका खात्री आसा की फुडल्या निटाची एग्जाम ही आनिकूय बी खूब मोठ्या ट्रान्सपरंट पद्दतीन जातली. आमी सातत्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पळयता आसतना भुरग्यांचो फुडार, भुरग्यांचें भविश्य हें उज्वल जावचें सातत्यात आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047 जातलें आसत जाल्यार ते आमचे युवाच करपाक शकता आनी हो युवा भारत घडोवपा खातीर तुमचें भविश्य हें उज्वल जावपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी वेगवेगळ्यो गजाली ह्या देशांतल्या तरणाट्या खातीर केल्या हाजेय बी जतनाय आसप आमकां गरजेचें आसा. आमी पळयता की वेगवेगळे पॉलिटिकल एम्बिशियस असलेले लोक आसतले, शक्ती आसतल्यो, ह्या तरणाट्यांचो उपयोग हे पॉलिटिसायज करपा खातीर वापरतात. आमी ह्या कडेन लक्ष न दिता हांव सगळ्या युवकांक आव्हान करता की तुमचे फुडार उज्वल घडोवपा खातीर, तुमचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण एकजूट रावन म्हाका दिसता की आमचें भविश्य हें उज्वल घडोवया, देशाचें भविश्य उज्वल घडोवपा खातीर आमी सगळे जाण मेळून वावरुया. हीच म्हाजी कळकळीची आनी नमळायेची विनंती. देव बरें करूं. उत्तर गोंयाबरोबर दक्षिण गोंयांतूय एफडीएच्यो धाडी सुरू आसात. एफडीएन दक्षिण गोंयांत दूध सप्लाय करपी दुकानांचेर धाड घाली. लेबल नाशिल्ले सुमार 20 किलोचे पनीर जप्त केले. जप्त केल्ल्या पनीराची किंमत 30,000 रुपया आसा. तशेंच 7 आस्थापनांक 14,000 रुपयांचो दंड घाला. स्वयंपूर्ण गोंय अभियानाखाला राज्यात भाजीपालो उत्पादनात व्हडा प्रमाणात वाढ जाल्या आणि भायल्या राज्यांतल्यान भाजीपाल्याची आयात 40% उणी जाल्या. आता गोंयांतली फक्त 60% भाजी हेर राज्यांतल्यान आयात जाता अशी माहिती कृषी खात्यान दिल्या. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हालींच 25 खात्यांची संयुक्त बसका घेतली आणि फुडल्या 90 दिसां खातीर कृती आराखडो तयार करपाचो निर्देश दिला. मजगती खात्यान एक मार्गदर्शक तत्व जारी करून शेतकारांनी रासायनिक चाऱ्याचो चड वापर टाळचो अशें आवाहन केलां. गोल्डाची कितें स्कीम फॉर्म्युलेट केल्या वाडपा लागून ना मॅरी गोल्डा सीएमान कितें सांगलां की जे पळय स्वयंपूर्ण गोवा अंतर्गत आसा तातूंत भितर आमी चडांत चड भाजीची केल्लीच आसा ऑलरेडी. भाजी आमी जवळ जवळ आतां 40% आयात कमी जाला आनीक 60%च आमी आयात हाडटात. 40% भाजी पळय जी आसा ती आमी ओन तयार करतात. तर तशेंच तातूंत ताणें आमकां डायरेक्शन दिलां. पयर एक मिटींग जाली की 90 days एक्टीव प्लॅन विजिबिलिटी ऑन द ग्राउंड अशी म्हणून आमी एक स्वयंपूर्ण अंडर मिटींग घेतला आणि तांणी सगळे लायन डिपार्टमेंट म्हणजे फिशरीज डायरेक्टर ऑफ वेटनरी मागीर RDA अशी सगळ्यांची मिटींग घेतली. 25 डिपार्टमेंटां आपयली तांणी आनी तांकां 90 दिसां भितर आमी फुडल्या मॅक्झिमम कितें करपाक शकतले ऑन द ग्राउंड सो देन विजिबिलिटी दिसतली असो एक एक्शन प्लॅन तयार केला. आनी तातूंत आमगे डिपार्टमेंटा भितर रोजां म्हणल्यार मॅरीगोल्ड, सुरण अशे आनीक मुस्का सांगो म्हणल्यार आमी ड्रमस्टीक म्हणटा पळय ती आनी आमी जवळ जवळ 5 ते 10 हजार बियां सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमचे येता कोडार थंय घातले आसात आनी जवळ जवळ 3 लाख रोपे आमी रोजांची घातले आसात. ह्या लोकांक आमी दितले आनी येणाऱ्या एक 90 दीस भितर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ग्रावंडाचेर कितें तरी बदल करून स्वयंपूर्ण जावपा खातीर प्रयत्न करता. पावसाची डेफिशियन्सी खुबशी आसा आनी शेतकारांक हाजो खुबसो मार बसलो अशें म्हाका कळटा. जावं लेट जाला हाजेर तांचे कडेन कितें आयलां डेटा कितें आयला? हय आमी सगळे असेस केला. एक हांगाच सोडलें सालसेती 2 हेक्टराक खारी उदक भरून चड पावस नासलेल्यान तें ड्रेन जालें ना. सो तें खारी उदकान तांकां लायली जी ट्रान्सप्लांटींग आसा ती पाड जाला. बाकीच्या कडेन ट्रान्सप्लांटींग आमी डिले केलें. आमी एक एडवायजरी काडली आनी त्या एडवायजरी नुसार शेतकऱ्यांक सांगिल्लें की तुमी कॅमिकल खत घालनाकात आनी ट्रान्सप्लांटींग डिले करा म्हणून.
ट्रान्सप्लांटींग डिले जाला पूण पाड जालो ना. पूण थोड्याशे कडेन सांग्यार काजूर ह्या भागांत सोरो मातसो पाड जाला थोड्या कडेन. बाकी कडेन सोरो सुद्दां पाड जालो ना, पूण ओन्ली थिंग डिले जाले. ते मान्य करता हांव तुका 20 दीस डिले जाले, 15 ते 20 डिले जाले. तातूंतल्यान प्रोडक्शनाचेर थोडो मार येवपाक शकता ना म्हणपाक. राज्यात सध्या पावसान बरोच नेट पडटा. नेटान वारे मारून पावस पडिल्ल्यान गोंयांत खुबशा वाठारांनी झाडांची मोडतोड जाली. दिसपट्ट्या जिणेचेर परिणाम जालो. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस म्हळ्यार 25 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो. नागरिकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. आयज सकाळी आमच्या गायल फकीरपाटाचे रोड वयता त्या रोडाचेर एकदम आकाशी 2-3 झाडां एकदम पडली. आनी जेन्ना आमच्या फकीरपाटा ग्रामस्थान जेन्ना म्हाका कॉल केलो सगळ्या तांकां मातसो त्रास जालो ती कामाक वचपाक येवपाक. तरी तेणी म्हाका कॉल करतकच हांवें रोखडें फायर ब्रिगेडीक कॉल केला. तेच्या उपरांत ते 20 मिनटां हांगा पावले आनी तेचे रोखडेच आमचो रोड आयज मोकळो केल्लो आसा. इतकेच बरें जालें की कोण गाडी बिडी नासतना ते झाड पडले, कित्याक कोणाचेर पडलेले तर आयज लुकसाण जातलें आसलें बरें. त्या कारण हांव फायर ब्रिगेड आमचें अशें बरें काम करता. कित्याक नेक्स्ट टायम सुद्दां आमच्या रंगावड्या रोडाचेर झाड पडलेले तेन्ना हांवें फोन करून ते एक 10-20 मिनटांनी थंय पावले आनी ते रोड क्लियर केल्लो. सकाळच्या खबरो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. ये मेरा प्लेसमेंट और ये पारुल यूनिवर्सिटी के टॉप प्लेसमेंट्स. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम बुलेटीन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो म्हत्वाच्यो खबरो फक्त अर्दवरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
केंद्र सरकाराकडे जाल्ल्या बसकेत सीजेपीन आपल्या कांय मागण्यांक सकारात्मक प्रतिसाद मेळ्ळा असो दावो केला तरी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि राजीनामो दिवपाचे मागणेचेर सीजेपी ठाम आसा. हे मागणेचेर सरकारान शेनवारा मेरेन वेळ मागला. मजगतीं फावो तो निर्णय घेतलो ना जाल्यार देशभरात आंदोलन चड खर्च करपाची शिटकावणी सीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी दिल्या. गोंयांत स्मार्ट मीटर आनी वाडपी लायटीच्या बिलाड निशेध करीत लोक रस्त्यार देंवत आसतना मोपा हांगा फॉर्म्युला 4 सर्कीट रेसिंग इव्हेंटा खातीर सुमार 2 कोटी रुपयांचो वीज खर्च सरकारान उखलपाचो निर्णय घेतला. देखून अशा तरेन सरकारी तिजोरेंतल्यान 2 कोटी खर्च करप योग्य आसा काय अशे प्रश्न उपस्थित जावपाक लागले. दुसरे वटेन सरकाराच्या ह्या निर्णयाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो, ह्या निर्णया विशीं स्वतंत्र चवकशी करची अशें काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कौटणकरान मागला. कोम मडगांव वाठारांतलो नामनेच्या दोतोराचो चलो संजील कुडचडकाराचे शुक्रारा दिसा उजवाडा कथीत अपहरण जाल्ल्याचे सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ व्हायरल जाल्ल्यान पुलिसांची धांवपळ जाली. मडगांव पुलिसांनी बेगोबेग सोद मोहीम हातांत घेवन संजील हाचो कारवार वाठारांत सोद लायलो. हो प्रकार नेमको अपहरणाचो आसा काय हेर कसलो तें अजून स्पश्ट जावंक ना. घोवा बायले मदीं जाल्ल्या वादांतल्यान ही घडणूक घडली आसूं येता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. फुडल्या चवकशे उपरांत ह्या प्रकरणांतल्यो सगळ्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो अशी माहिती दक्षिण गोंयचो एसपी टिकम सिंग वर्मान दिली. गोंयांत पडपी पावसाक लागून महसूल खात्यान नागरिकांक खातीर म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्या. तुटंगराचो पावस आनी हुंवाराच्या परिस्थितीत न्हंयो, घसघशे, तळयो आनी उदक आशिल्ल्या सुवातेर वचप टाळचें अशें आवाहन सरकारान केलां. हुंवार आयिल्ले रस्ते, सांकव आनी उदकापोवनाक गेल्ल्या रस्त्यावेल्यान प्रवास करप टाळचो अश्यो सुचोवण्यो दिल्यात. हवामान खात्याची शिटकावणी प्रशासनाच्या सुचोवण्यांचें पालन करचें तशेंच आपतकालीन परिस्थितीत 112 ह्या नंबराचेर संपर्क सादचो असोय सल्लो दिला. गोंय कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकाला विशीं नवो वाद निर्माण जाला. 50व्या कोंकणी नाटक सर्तीच्या निकालांत घोळ केल्ल्यान कला अकादमीचे वांगडी सचिव सतीश गावसान खर निशेध केला. परीक्षकांक काळखांत दवरून सर्तीच्या निकालांत सरळ घुसपाक घालून आनी बदल केला असो आरोप करून ह्या प्रकाराची खोलायन चवकशी करची अशी मागणी करीत कला अकादमीच्या वेवस्थापना सयत सरकाराक धाडला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीच्या अंतर्गत संघर्ष सुरू झाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पक्षाचे विरेश बोरकारान ताबो घेतला. बोरकारान सरचिटणीस विश्वेश नायक आणि अजय खोलकाराक निलंबित करून शिस्तबद्ध चौकशी करपाचो आदेश दिला. ते भायर 10 व्यक्तींक बेकायदेशीर पक्षांतल्यान काडून उडयले असो आरोप करून फुडल्या 45 दिसां भितर पक्षाची अंतर्गत वेंचणूक घेवपाचे आदेश तांणी दिल्या. तियारी डॅमांतल्यान उदकाचो विसर्ग सुरू जाल्ल्यान प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण म्हणून शुक्रारा तियारी धरणाची एक गेट उगडल्या. देखून शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या 6 गांवां सयत सरभोंवतणच्या गांवांनी भंय पातळ्ळा. नीट परीक्षेचे पेपर लीक जावपाचे प्रकरण खूप गंभीर आसा. हे फाटभुंयेर केंद्र सरकारान कडक पावलां उबारल्यात. केंद्र सरकारान ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी करपाचो आदेश दिला आनी गुन्यांवकारांचेर बेगोबेग कारवाय करपा खातीर फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. तशेंच गैरवेव्हारांचेर झिरो टॉलरन्स धोरण आपणायला. ह्या धोरणाक लागून परीक्षेची पारदर्शकता तिगोवन उरतली. देखून विद्यार्थ्यांनी आपल्या